Hello, I'm Father James Kubicki, the U.S. Director of the Pope's Worldwide Prayer Network, also known as the Apostleship of Prayer. On this New Year's Day, which is also the 50th annual World Day of Peace, I want to share with you Pope Francis' own greetings from his special message. At the beginning of this new year, I offer heartfelt wishes of peace to the world's peoples and nations, to heads of state and government, and to religious, civic, and community leaders. I wish peace to every man, woman, and child, and I pray that the image and likeness of God in each person will enable us to acknowledge one another as sacred gifts endowed with immense dignity. Especially in situations of conflict, let us respect this, our deepest dignity, and make active nonviolence our way of life. Jesus himself lived in violent times, yet he taught that the true battlefield where violence and peace meet is the human heart. He said, "It is from within, from the human heart, that evil intentions come." Christ's message in this regard offers a radically positive approach. He unfailingly preached God's unconditional love, which welcomes and forgives. Whoever accepts the good news of Jesus is able to acknowledge the violence within and be healed by God's mercy, becoming in turn an instrument of reconciliation. In the words of St. Francis of Assisi, "As you announce peace with your mouth, make sure that you have greater peace in your hearts." Novo disudetana udelo am cer dunia oprimitu somoi mog cine to koro surya no
예수 대단한 udelo amcer dunia oprimido somos mo cine tokoro surya dordisa pokun Jesus sontosan kalisuta kadoshi sata otmo ninwasta tu kapapa dordisa pokun Jesus sontosan kalisuta kadoshi sata otmo ninwasta tu kapapa amce voi sorme spora facudi tu so por soru tu so procas am so vaur sound di sufo amce voi sorme spora facudi tu so por soru tu so procas am so vaur sound di sufo सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या नव्या वर्साच्या ह्या नव्या दिसाक देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक आयचो ह्या नव्या वर्साचो पयलो दीस आमी किरीत भाशेन देवाक दिनवासूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय राव. आज आमी किरीत भाशेन दिनवासणेच्या बलिदानान मिकायल जोझफ ब्रागांसा हो आपलो पयलो जल्माचो दीस संभ्रमता. ह्या आमच्या धाकट्या भुरग्याक देवान आपल्या आशिर्वादान भरून आनी बरे भलायकेन ताका सांबाळून म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच आमी मागुया सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर देवान आमकां बरे तरेन नवें वरस दिवंक आनी आमकां आनी आमची कुटुंबां बरे तरेन देवाच्या आशिर्वादान सांबाळून म्हूण खतखत्यान ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोर मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी नव्या वर्सान भितर सरता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरस एक फुक्या देणे कशें मेळ्ळां. आयच्या दिसाचो विशय वाकाणी करीत परत गेले. सोडवणेच्या इतिहासांत देवान आपली पुरची सवय जायती व्हड अजेपां केल्यांत. ह्या व्हड विस्मितां मदीं देवान मनशाकुळा सवय एक व्हड विस्मीत केला. ते म्हणल्यार मारेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय कशी जावं विचून काडली. मारिया देवाची माता ही परब आयज आख्खी पवित्र सभा समोर उरता आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारीन कशी आमकां दिता. कित्याक तिणी आपल्या जिवितान देवाची सदांच खोशी केली. ताच्या उतराक ती खालतीच जाली आनी दर एके घडयेन देवाचें बरेपण पळोवन वाकाणी करीत रावली. आमच्या जिवितान देवान केल्ल्या सगळ्या देण्यां पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवे वाखाणीचें गीत मारी भाशेन करूंक आदार मागुया. बाबा भयणीनो, ही भावना मनान धरून आमी किरीत भाशेन देवाक वाखाणटना मारे भाशेन वाखाणणीचे मनीस आमच्या जिवितान आमी जावया. देवान आमकां सबात तरेनी आपल्या देण्यांनी भरली, आमकां गेले त्या वर्साक सांबाळली, राखली आनी आमचो परामोस केलो. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक देवान बरे तरेन दवरली देखून
हे देवाक आमी आर्गां दितना पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आमी जायते फावटी अनुपकारी कोशिशी येल्या, देवाचेर गुणगुणल्या, आमी देवाक शेडेमोडाय दाखयल्या, आमचो बावाट वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक ना. असल्यान दुसऱ्या चुकीचें बोगसडे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट धर्मेन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्याक वार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somiaka kutkor, somiaka kutkor, somiaka kutkor, somiaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, somiaka kutkor, somiaka kutkor, somiaka kutkor, somiaka kutkor. देवाची तुस देवाची महिमा एवढ्यार आमी गावया. Unot moima, moima, moima devat, shanti soglia muncha. Unot moima, moima, moima devat, sorgara non zogam. Amcha deva sorgara sa, ami tuka no mangodao. Ami tuka din vastita, tuce moi meg porgondita. Unot moima, moima, moima devat, shanti soglia muncha. Unot moima, moima, moima devat, sorgara non zoga. Jesu Krista deva Buddha, amce magre tu ai sumia. Sonsaraja survonara mero shigor kakutanga. Unot moima, moima, moima deva, shanti soglia muncha. Unot moima, moima, moima deva, sorgara non joga. Moima duka deva baba, moima duka Jesu Krista, moima duka povitratmian, moima triego chiteva. Unot moima, moima, moima deva, shanti soglia muncha. Unot moima, moima, moima deva, sorgara non zogam. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत मारयेच्या आंकवार पोण फोडादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशीं तुजो पूत जिविताचो रुचणार आमचे मोदे आयलो. तो तिच्या माये मोगाचे विणवणीन दर एका मनशाक जेसुवांताचो संतोष मेळू. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या हासासना. Amen.
लोकगोटीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोण आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतांदुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपले मुकामोलाचो पोरचोल तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुकामोल तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुतांदुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलाबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस पृथ्वीचेर तुज्यो वाटो अळकतलो. तूं एकलोच सोर्वंडार म्हूण सगळे राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगटू संतोसाचीं गितां गावून, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी कोत्ताय. निती प्रमाणे कोत्ताय फौजाची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं पृथ्वी ताचे पांयां पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. भाग्यवन पावलून गालेसियाकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, नेमलोलो काल बोल्ले उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तरेक जल्मलो, समृद्धी काल जल्मलो आनी समृद्धी काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बाप्पा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं हे फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतोरें. Solvespora, 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 sui tui. Solvespora, 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 sui tui. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Solvespora, 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 sui tui. Solvespora, 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 sui tui. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सुम्या. आनी वेगळी वच जाल्यार मारिया, जुसे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळूक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोले ताचें सोत तांकां गमून आयलें आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलें ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या उपरांत आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतूस
तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान सोंबोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेसू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ तो महाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना दिन वाजता. देवाक दिन वासून तुमी ह्या नव्या वर्सान भितर सरलीं देखून देवाक आर्गां दिता. बाबा भयणीनो, आमी जल्मता तेन्ना आमकां आमच्या आवय बापायचे रूपकार दिश्टी पडटा म्हूण दुसरी सांगतात. एका धाकटुल्या भुरग्याक पळयतात तेन्ना ताच्या कपलार वो ताचे मान वो ताचें तोंड एका बापायचे भाशेन दिश्टी पडटा अशें लोक म्हणटा. ताचें नाक ताच्या आवय सारकें जालां वो ताचे दोळे ताच्या आवय सारके दिसतात अशें आमी जायते फावटी पाचारता. एक भुरगें ल्हान आसतना जायते फावटी आपल्या आवय बापाय सारकें तें रुपणें घेता, ताचे भाशेन तें दिसता. आमी जाणा जशें वाडटा भुरगें ताका आकार येता आनी जसो ताका आकार येता ते आपूण जी आपले आवय बापूय करता ते भाशेन तें आपलें जिवीत जायते फावटी सारता. अशेंच कितें एक भुरगो तरणाटो म्हणटालो, म्हाका म्हज्या आवयचें आनी म्हज्या बापायचें रूप दिश्टी पडटा. म्हजें तोंड तर तुवें पळयलें फादर जाल्यार एके सायडीन म्हज्या तोंडाचो म्हजो बापूय म्हाका दिसता, एके सायडीन म्हजी आवय कशी. म्हणटच हांव जावन आसा दोगांयचे मदलो एक तांची खुणा. बरी वस्त, कित्याक पुतान आपल्या आवय बापायचो रूपकार आपल्या सोशी वळखलो आनी आपूण तांचो रूपकार म्हूण तो खुशाल आसा. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, आज आमी सगळीं तरणाटी तांकां तर विचारीत तुमी कितें शिकतात, ती म्हणटली आमी शिकतात मोबायला वयर. आमी गुगल उगडटा, मोबायलार एक एप आसा गुगल म्हणून, तो तर आमी उगडीत जाल्यार आमकां आख्खो संवसाराची खबर दिश्टी पडटा. म्हणटच आदी आवय बापूय भुरग्यांक खेरीत भाशेन मेजार जेवणाच्या मेजार बसून रीत रोवीस शिकयतालीं. कशे तरेन माणसुकेन जिवंक जाय, कशे तरेन बसोंक जाय, कशे तरेन उठोवंक जाय, कशे तरेन समाजान तांणी वागणूक करूंक जाय, हें सगळें तांकां शिकोवन दितालीं. आतां भुरगीं आवय बापायचे देखीन आनी जें कितें आवय बापूय करतात ताचे उद्देशीं शिकतात. देखीक जरी तर एक बापूय आपूण वेळार सकाळचो उठ्ठा आनी सांजचो घरा वेळार तर येना, वो तो वेळार तर मिसाक वचना, वो वेळार तर आपल्या वावराक वचना, ताची भुरगीं हो ताचो किरीत भाशेन आसलेलो गुन्यांव रोखडीच ओळखून घेतात. आनी बाबा भयणीनो, तिवूय आपलो वावर वेळार करूंक पावनात. दे डोंट नो वॉट इज द मिनींग ऑफ टायम. दुसरी वस्त, जरी तर एक बापूय आपल्या घरांत तापता, आपल्या घरांत आपले बायलेचेर हात उखलता, आपल्या घरांत गाडयो मारता, जाल्यार तो भुरगो वो तें भुरगें आपल्या आवय बापायक मान आनी रिस्पेद दिवंक विसरता. आपुणूय आपलो बापूय करता ते भाशेन करता. जरी तर एक आवय आपल्या घरांत आपल्या वावरांत जावं आपल्या नितळसाणीन ती नितळ दवरिना, जावं आपलें घर साफ करिना, वा आपल्यो हेर वस्तू बरे तरेन साफ दवरिना, आपल्या कुजनांत वस्तू सगल्यो धुवून दवरिना, जाल्यार भुरगें तेंच शिकता आनी व्हडलें जाल्या उपरांत ताचोय तोच बेस जाता. भुरगें तेवूय तीच घाण तीच नितळसाण सांबाळूंक विसरता. बाबा भयणीनो, एक फळ एका झाडाक जाता ते एक झाड एका फळा उद्देशी आमकां पारखूंक येता अशें आमी म्हणटा. म्हणटकूच त्या झाडाचें फळ कशें तें आमी खाल्या उपरांत आमकां गमता. आतां आमी चारूय आमच्या एवांजलांची नदर मारल्यार आमकां मारयेची खबर मेळना. पूण आज बाबा भयणीनो, पवित्र सभा भाग्यवंत मारिया देवा मातेची दबाशीक परब समोरमता आनी आमी म्हणटा तिका देवाची माय. 1974 वर्सा पाप साहेब पॉल सोव्यान ही परब किरीत भाशेन घडोवन स्थापून दवरली आनी ते मेरेतान आज पर्यंत पवित्र सभा हाचेर नियाळ करून खरेंच ती देवाची माय म्हणून आमकां शिकोवन दिता. कित्याक जायत ह्या चारूय एवांजलिस्टांनी मारयेची खबर करूं ना, कित्याक जेजूची खबर तांणी केली. बाबा भयणीनो, जेजू कोणा कडेन शिकलो जायत,
जेजू आपले आवय कडेन ह्यो सगल्यो वस्तू शिकलो. हाका लागून ज्या झाडाचें फळ तो जावन आसलो ताचे उद्देशीं कसो आपूण जियेलो, कशी आपली वागणूक जाली, कशे तरेन आपले शिस्ताचार आसले, कशे तरेन आपले मागणे आसूंक जाय, कशे तरेन आपलें जिवीत आसूंक जाय, कशे तरेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय, हें सगलें बाबा भयणीनो जेजू मारी कडच्यान शिकलो. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमी मारयेक किरीत भाशेन आज आमचो नमुनो म्हूण मानून घेता. 3 वस्तू मारयेन आपल्या जिवितान केल्यो. कसल्यो वस्तू? आज आमी ह्या वर्साचे सुरवातेकूच तिका देवाची माता म्हूण परगट्टा, तिचो आशिर्वाद आमी मागता आनी तिच्या आलाशिऱ्या खाल हें वरोस आमी बाबा भयणीनो भेटयता. कित्याक जायत आमी मारयेक सुरवातेकूच आमी देवाची माय आमची नमुनो कसो आमी करून घेता. कित्याक मारयेन आपल्या जिवितान 3 वस्तू केल्यो. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो देवाच्या वैकाराक ती खालती जाली. शी वॉज हॅविंग अ हार्ट फिल्ड विथ ग्रॅटिट्यूड. किरीत भाशेन ह्या देवाच्या वैकाराक सगले खालतीकायेन तिणें मानून घेतलो. तिच्यान आपल्या आंकवार बेसार कितें आपल्याक जातलें, कसले समाजान आपल्याक दुमाडो येतलो, कशें आपल्याक किकोन करतले, हें बाबा भयणीनो तिणें नियाळ्ळें जाल्यार तिचें खरेंच पळोवंक गेल्यार जिवितूच एक नरकान पडलेल्या भाशेन जाल्लें. तरीपोत्यान खालतीकायेन देवाची येवजण तिणें मानून घेतली आनी देवाक आपल्या जिविता वरवीं तिणें वाखाडलो. हे देवाच्या येवजणेक तिणें वैकार म्हणलो. तिणें वैकार म्हणलो म्हूण आमकां बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्त सोमी फावो जालो. ह्या सोम्यान पयले सुवातेर ह्या संवसारान येवन बापाची खुशी आपल्या जिवितान जी आवयन केली तीच ताणें खुशी केली. जेन्ना बाबा भयणीनो जेसमनीच्या मोळ्यांत जेजू रगत आमचे पासत उमेता तेन्ना ताका देव कशे तरेन तो ह्या संवसारान कोश मरोन सुचतलें ताचो देखावो ताचे दोळ्या मुखार दवरता तेन्ना सगलोच बाबा भयणीनो रोगताचो घाम ताका येता. पूण तरी पोत्यान बाबा भयणीनो जेजू म्हणटा, बापा म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं दी म्हजें सवें. मारये उद्देशीं जेजून ह्यो वस्तू आपल्या काळजान आनी आपल्या जिवितान त्यो शिकल्यो. खालतीकाय कितें तें आमकां ताणें दाखोवन केली. बाबा भयणीनो आमी नव्या वर्सान भितर सरल्या. पयले सत्य आमी देवाक दिनवासुया. आमच्या जिविता खातीर देवाक आमी व्हड एक देणें आमकां दिला देखून देवाक आमी वाखाणुया. आमी ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना सगळे खालतीकायेन आमी भितर सरया. गर्व आमचें आसा तें पयस आमी करुया. आमच्या पेल्याक अदीक करून आमच्या बरोबरच्यांक, आमच्या घरांत रावतल्यांक सगल्यांक आमी देवाक दिनवासून वाखाणुया. तांचो सांगात आमचें सवें आसा देखून देवाक आमी वाखाणुया. आमी ह्या संवसारान जियेतना दुसऱ्या सवें अदीक आनी अदीक खालती जावया. गोरविश्ट आमी जाता बाबा भयणीनो. दुसऱ्या सवें आमी वचूंक विसरता तेन्ना, दुसऱ्यांचेर आमी वायट नदर घालता तेन्ना, दुसऱ्यांच्यो आमी खबरो करता तेन्ना, दुसऱ्यांक आमी दुस्मानकायेन चलता तेन्ना, दुसऱ्यांच्यो वाटो आमी बंद करता तेन्ना, दुसऱ्यांक आमी किकोंत करता तेन्ना बाबा भयणीनो आमी आमकांच वायट आमंत्रण करता. आमचेरूच वायट बाबा भयणीनो येता. ज्या मापान तूं करताय त्याच मापान तूं दितलोय अशें आमी म्हणटा. ज्या मापान तूं करताय त्याच मापान तूं भोगतलोय. आमकां बाबा भयणीनो आज देवाची कृपा मागून घेवया. आमी खालती जावं. आमी दिनवासणेचे मनान देवाक हे जिविता खातीर दिनवासतना आमच्या बाबा भयणां सांगाता आमी देवाक ह्या संवसारान जिवंक वावुरतल्या म्हूण आयचे दिसा हो पयलो आमी निश्चय करुया. दुसरी वस्त मारयेन आपल्या जिवितान केली बाबा भयणीनो, मागणेन आपलें जिवीत तिणें सारलें. जेन्ना आमी पळयता सोडवणीच्या इतिहासान 2 सुवातेर मारिया आमकां मागणें करूंक मेवता आनी मुखेल सुवात्यो ह्यो सोडवणीच्या इतिहासांतल्यो. सुरवेक आनी निमाणे वेळार सुरवातेक जेन्ना मारिया मागणें करून आसता तेन्ना देवदूत तिचे सोशी येता आनी म्हणटा, तूं देवाची आवय जावची आसा. मारिया घुस्पता. तरीपोत्यान मागण्यांत आसली देखून हें तिचें किरीत भाशेन देवान दिल्लें आमंत्रण ती स्विकारतास आनी देवाक वय म्हणटा. दुसरे सुवातेर निमाण्या दिसाक शिसां बरोबर सेनाकलान मारिया किरीत भाशेन बाबा भयणीनो त्या शिसां बरोबर ती आसता आनी जेन्ना पवित्र आत्मा उज्याचे जिबेन येता तेन्ना मागण्याच्या मनान ह्या पवित्र आत्म्याक सगलीं शीस आनी मारिया स्विकारता आनी पवित्र सभा घडून येता. 2 वस्तू आमच्या सोडवणीच्या इतिहासांत
दोन वस्तू गरजेच्यो बाबा भयणीनो सुरवेक आनी आखरेक मारिया मागण्याची मनीस कशी आमकां दाखोवन करता आपल्या पुताक बाबा भयणीनो मारिया हे मागणें कशें करूंक जाय तें शिकयता बाबा भयणीनो जेजू जेन्ना कसलेंय कार्य करूंक वता जेजू जेन्ना एक मिलाग्र करूंक वता जेजू कोडकारांक आपूण बाबा भयणीनो बरो करूंक वता जेजू प्रवचन करूंक वता जेजू दुसऱ्यांक कितेंय बरें सांगूंक वता एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करता बाबा मागण्याक कितलें म्हत्व आसा तें जेजू आपल्या जिवितान आमकां दाखोवन करता आमी बाबा भयणीनो ह्या नव्या वर्सान भितर सरता सगळ्या आमच्या खालतीकायेन आमी भितर सरता देवाक वाखाणटा तेन्ना मागण्याचे मनीस आमी जावंक निश्चय करुया आमच्या जिवितान देव आमकां तरेकवार वस्तू मागणें करूंक आदार दिता एकांताय आमकां देव दिता आमच्या कुटुंबान आमी जियेता तेन्ना बाबा भयणीनो ओगेपणान केन्नाय तरी ह्या देव मंदिरांत येवंक वो सांतिस्मांक भेट करून आमी आमचे मागणेचे जिविताचेर नियाडुया खंय आमी वेता खंय आमी पावल्या खंय म्हजें जिवीत कशें हांव जिवीत सारतां कशें म्हजें जिवीत हांव जियेतां कशें म्हजें संबंद कशें म्हजें हें जिवीत देवान दिल्लें हांवें दुसऱ्या खातीर वावुरलां हाचे वयर आमी नियाळ करूंक वावरुया इतलेंच न्हय दर दिसाक देवाचें उतर बाबा भयणीनो आमी आयकता दर दिसाक आमी देवाचें उतर वाचता हे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमकां विचार आमी करुया जरी तर आमी जियेना जाल्यार आज आमी निश्चय करुया आमी देवाचें उतर वाचतले आमी हें बायबल वाचल्या उपरांत ताचे वयर जें कितें दिलां ताचेर लक्ष धरून आमी नियाळ करून आमच्या जिविताचें सुदारप आमी करतले बाबा भयणीनो आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर नियाळटा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना खरेंच आमचे मागणें देवाक मानता तसलें जाता आमी तर आमचे जिविताचे खोलायेन सगळे काल्तिकायेन देवा मुखार येयले आनी आमी तर बरें मनान आमचें मागणें केलें गुप्तीन जें तूं मागणें करताय तुजो देव तुका पळयता आनी तुजें मागणें स्विकारता तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जियेतना मारयेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली जेन्ना गाब्रिएल देवदूतान तिका आपली मावशी भयण गुरबेस आसा म्हूण सांगली 6व्या म्हयन्याची आसली आपलें चिंती नासतना दावी बाबा भयणीनो तिची सेवा करूंक ती गेली आपली गुरबेस आसा हें बिलकूल मारयेक पडूंक नासलें जेन्ना एलिझाबेथीक तिणें भेट घेतली एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली बाबा भयण आनी एलिझाबेथीन म्हणलें केदें व्हडलें बाग म्हाका म्हजी सोम्याची आवय म्हाका भेट करूंक द मदर ऑफ माय लॉर्ड हॅज विजिटेड मी वॉट अ प्रिविलेज फॉर मी बाबा भयणीनो खरेंच आमकां मारिया आपल्या जिविता वरवीं सेवा चाकरी करूंक दाखयता होच गूण तिणें आपल्या पुताक शिकयलो बाबा भयणीनो जेजून आपलें जिवीत सेवे चाकरेन केलें जावं तें खोडकारांक बरें करूंक जावं तें पोडदुवार सांपडलेल्या वस्तुऱ्यांक जी देवा सोशी परतून हाडूंक जावं तें पातकी मनशांक परतून देवाचे सोशी हाडूंक जावं तें कुड्ड्यांक जावं तें मोन्यांक किरीत भाशेन जाप दिवंक जावं ते कोडकार आसलेल्यांक समाजान भायर आयलेल्यांक सेवा करून बाबा भयणीनो परतून समाजान ताणें तांकां मान दिलो इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो जे आपले शीस आसले तांकां सांगलें वचात सगल्या संवसाराक म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडात आनी बरी खबर तुमी परगटात आपूण गुरू जावन बाबा भयणीनो खालती जावन आपल्या शिसाचे पांय धुले आनी म्हणलें जें कितें हांवें केलां तें तुमी करात जशें हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो तुमच्या पेल्याचो करूंक वावरात बाबा भयणीनो आज आमी ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना हो तिसरो निश्चय आमी करुया आमी एकामेकाच्या सेवेन आमचें जिवीत सारूंक जायते फावटी आमकां अधिकार दितात जायते फावटी आमकां बाबा भयणीनो जायती पद आसता आमकां जायते फावटी बाबा भयणीनो बरो आमी वावुरता ते सुवातेर आमकां बाबा भयणीनो मान रेस्पेद आसता पूण आमकां जायते फावटी व्हडपण आसा बाबा भयणी आनी हें पोकें व्हडपण आमी दवरता जायते फावटी दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमी बाबा भयणीनो विसरता आमची बाबा भयणां जी अनाथ आसात ती आमची भेटेक आशेतात बाबा भयणी आमचे कडेन जायते आसा सुबेज आसा तें व्हरून आमी दुसऱ्यांक दिता आमकां उणें करून दुसऱ्यांची सेवा करुया फूल ना पाकडी दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया बाबा भयणी आमचे लागीं जायते फावटी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां दिसता
आमचे लागीं सुबेज आसा म्हूण दिवचें न्हय, पूण आमकां उणें आमकां दुखोवन आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना खऱ्या मनान आमी दिता भाव भयण. इतलेंच न्हय, आमच्या घरांत आमच्या वाड्यांत जायतीं आमची जाणटीं आसात, तांकां बरे तरेन आमी जाप दिवया, बरे तरेन तांची सेवा चाकरी करुया. बाबा भयणीनो, आमची जायतीं समाजांत भायर आयिल्लीं मनशां आसात, तांचो हुस्को आमी दवरया. तांचे खातीर किरीत भाशेन आमचो मोग आनी आमचो किरीत भाशेन ह्या संवसारांत जियेतलो आमी तांकां आमचो दुसरो हुस्को दाखोवन फूल ना पाकळी तांकां दिवंक आमी वावरुया. जिवितांत बाबा भयणीनो, आमकां देव तरेकवार वस्तू दिता तेन्ना आमी ह्या वस्तूंक जावो ते भाशेन वापर करचो न्हय, पूण देवाच्या मानाक ही वस्तू आमी वापर करून देवाक दिनवासुया. आमची बाबा भयणां किरीत भाशेन आज कुश्टवतात, जायतीं जाणां हे पिडेक महामारीक सांपडल्यात. आमकां देवान बाबा भयणीनो सगळे दिनवासनेन दवरून आमकां हें जिवीत दिलां. देवाक आमी दिनवासुया. आज जेन्ना आमी मारिया देवा मातेची माय म्हणून आमी किरीत भाशेन समोरमता तेन्ना बाबा भयणीनो, आमी देवाक आज दिनवासतना पयले सुवाते देवाची वाखाणणी खालतीकायेन करूंक आमी वावरया. दुसरे सुवाते मागण्याची मनशां आमी जावंक, दर दिसाक देव आमकां दिता, दर दिसाक आमकां देव ह्या संवसारांत सांबाळटा, दर दिसाक आमचो परामोस करता. मागण्यांत आमचें जिवीत सारुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमकां दिलां ते भाशेन दुसऱ्यांकूय फावो जावंक जाय म्हूण आमी सेवे चाकरेचें मोन आपणावया. दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आमी वावरया. अशें आमी करता तेन्ना त्याच देवाची भुरगीं म्हूण आमी दाखोळ करतल्या. त्याच देवाचो उपकार जसो आमच्या आवय बापायचो आसा ते भाशेन देवाचोय उपकार आमचे सगळे आसा म्हूण आमी दुसऱ्यांक पळीत करतल्या. अशें आमी करतना आज आमी हे नव्या वर्सांत किरीत भाशेन आमकां कृपा मागुया. आज आमी किरीत भाशेन देवाक आमी आर्गां दितना आमकां सायबा उदीक मागण्याचें मनीस कर म्हूण आमी मागुया. आनी खरें ह्या संवसारांत देवाचें राज हारूंक आमी वावरुया. जंय अनीत आसा, जंय अत्याचार आसा, जंय बाबा भयणीनो आमी किरीत भाशेन दुसऱ्यांक चिड्डून मुड्डून आमी वयर सरूंक सोदता, जंय बाबा भयणीनो लॉन्च आसा, जंय बाबा भयणीनो आमी दुसऱ्यांची ग्रेसकाय आमची करूंक सोदता, जंय बाबा भयणीनो आमी दुसऱ्यांचो नांव विबाडटा, जंय बाबा भयणीनो एकामेकाची दुस्मानकाय नांव वाडटा, थंय आमी एक बरो समाज हाडूंक वावरुया. थंय आमी बाबा भयणीनो देवाक वाखाणून खालतीकायेन जिवीत सारुया. थंय बाबा भयणीनो आमच्या जिविता वयर नियाळुया आनी सेवे चाकरेचें मोन आपणावन देवान दिल्ली हें जिवीत आमी सारतना अदीक आनी अदीक सगल्यांक आमकां देण्यांनी भरूंक आनी आमी खरें ताचें राज विस्तारूंक पावूंक आमकां कृपा आनी बोड हे मिसान मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या सुवाक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेची बोगसणी, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमची खालती मागणी त्याच बापा मुखार आमी दवरतना खरें सेवे चाकरेचें मोन आमकां सगल्यांक दी म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान आमी देवाक विनंती करुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलोले पोरजेक दिसा दिसपोटी मागण्यांच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणणेची पोरजां घडोवन हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयार बापा,
सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे देवाक बुजूंक सगळें सोंपेपण दिवन आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान भरलोलो जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयार बाबा ही मागणी आय. आमचे गोराबे दिनवासनेची मंदिरां जावन आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी मन अदीक वाडोवंक आनी आख्खो गोराबो देवाच्या मोगाचो आनी कोशे प्रमाणें चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयार बाबा ही मागणी आय. ही पेस पिडा बेगीन सोंपून आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नर्सी आनी बोलिकाली वावराडी हांचेर भरपूर पडूं म्हूण आनी हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावं म्हूण मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयार बाबा ही मागणी आय. थोडो वेळ उगी रावन आमची मरून गेल्यान त्या बाबा भयणांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागुया. जायत्या आमच्या बाबा भयणांक हे नवें वरोस फावो जावंक ना. जायती आमची बाबा भयणां कोश्टवतात तांचे खातीर मागुया. जायती आमची बाबा भयणां आज आपल्या लग्नीक वार्षिक दीस सांबाळटात आनी पाळटात तांचे खातीर मागुया. जायती आमची बाबा भयणां आज आपल्या जल्माचो दीस समारंभता तांचे खातीर मागुया. सगल्यांक देवान आशिर्वादान भरूंक म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयार बाबा ही मागणी आय. भोव सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या. आमकां ह्या जिवितान उदीक आनी उदीक मागण्याची मनशां सेवे चाकरेची मनशां दिन वासनेन भरलेलीं मनां आसूंक आमकां विनोती करून तुजे लागीं मागतना ही मागणी आमची स्विकार कर म्हूण आमी खालतिकायेन तुजे लागीं विनोती करता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज किरीत भाशेन बाबा भयणो आमी कलेक्शन करिना म्हणटच ट्रेन भोंवडावची ना. जेन्ना मीस सोंपतलें तेन्ना तुमी त्या बॉक्सान तुमची कलेक्शनां घालची. रुपें bangar makina ako संसार तुझोच साईबा. आमची काळजां तुका जाय खोशेन ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव नेता. 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 मोशा बाबा भयणीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सुरेसपूर मानून घेव.
देवा आमच्या सूर पदवीदार बापा बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावो वयताय. भाग्योन देव मातेची दबाशीक परोप आमी संतोशान समोर उमताव. तिचे विणेन तुवें सुरू केल्ल्याय तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागताव. आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर काड्यान सुत आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पुरगटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आबोय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेसू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्याच वैभवा. उत्सर्गी तुका जोय जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता. सर्वेस्पराचे नावी येता. Soy, soy, daga, soy, soy, un sorguito ga, soy, soy, un sorguito ga, soy, soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विचारदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूस ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. Jesus.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनूच जिवंतपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा चाकरी करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनूच जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदुयेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. ह्या संवसारांत देवाक दिन वाचून आमचें जिवीत सारूंक मागण्यांतल्यान आमी आमचें जिवीत नियाडूंक आनी सेवे चाकरेंतल्यान दुसऱ्यांक आमी आदार जावंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. आमची सगलीं ह्या वेळार आज सोडून देवाक दिन वाचून जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्यू. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकरू दी. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वचतो जेजू आमकां दुसऱ्यांची सेवा चाकरी आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक मागण्यांतल्यान जिवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमी आतां म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगडा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव वयर संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता.
सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका भेंगयता हांव तुका भेंगयता आनी आकोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून जे कडसून केदीच वेगळो जावन कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. 모제 두고 드렉다 예 예수 예 갈상 모자 아슈드가 시부그라우다 바고야샤 따르가 모자 아슈드가 시부그라우다 바고야샤 따르가 모자 옷몸 모서 두고 다내다 예예 예수 예 옷면 모자 지박 모자 북달랐다 예예 예수 지박 모자 지박 모자 북달랐다 예예 예수 지박 모자 술기 제보노 모수다 예예 예수 예 옷면 모자 술기 영루자 궁그라우다 예예 예수 얻으면 모자 술기 영루자 궁그라우다 예예 예수 얻으면 모자 Ceurau vine munis morta, yeah,
soranta ye Gesù pilihan moja. Galis moje tu contrecta ye Gesù ye garzan moja Nashum tu gashivum grauda baguya shatarka moja Nashum tu gashivum grauda baguya shatarka moja. 모서 뚝단에다 예 예수 예 옷면 모자 지박 모자 북달랐다 예 예수 지박 모자 북달랐다 예 예수 지박 모자. ह्या दिसा खातीर आमी देवाक दिन वाचुया आमचे दोळे आमी दाखुया जेसू आमच्या काळजान आसा किरीत भाशेन जी कोण घरा लागीं जेसूक ह्या वेळार अणभवूंक सोदतात ताणें आपले दोळे दाखोवन मागणें करचें आमकां हें वरोस बरे तरेन दी सायबा आमचें कुटूंब सांबाळ आमकां राख आनी उदीक मागण्याची सेवे चाकरेची मनशां आमी जावंक आमकां निर्वी प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागेवन सदां अंकवार मारीक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सुर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा भयणीनो किरीत भाशेन पादविकाराच्या नांवान फादर बॉलमॅक्स म्हज्या नांवान PPC मॉडरेटर आनी तांच्या वांगड्याच्या सगळ्या समुदायाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक बाबा भयणीनो हे कुशाल बरी नवे वरोस आमी आवडयता देवान
तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून तुमकां सगल्यांक आपल्या देण्यांनी भरूं म्हणून आनी नवें वरोस अदीक फळादीक तुमच्या जिवितांत जावं तुमकां सगल्यांक सुरक्षीत सांबाळूं म्हूण आमी मागता. विश यू ऑल अ हॅपी न्यू इयर. आवाज कोणाचोच ना. देव बरें करूं. शेवटाक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवच्यो आनी आमी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन अशें म्हणचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव सगल्या देण्याची सोर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवंसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सुस्निकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. उचून यात दिनवासनीची, मागण्याची आनी सेवे चाकरेची मनशां जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर. बाबा भयणो मिसाक तुमी भायर सोदता आसतना तुमच्या ह्या उजव्या वाटेन म्हज्या उजव्या वाटेन दार आसात तुयें भायर सोदचें आनी तुमी ती दान पेट आसा तुवें तुमचें कलेक्शन घालचें. सुत्राय दोशी आमी आजून कोवीड फ्री जावंक ना म्हणटच सांबाळचें. एकामेका सवें डिस्टन्स आनी एकामेका सवें मास्क तुमी जरूर घालचें. आयकल्या पुत्राच्या उजवाडान संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसाराक आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदां तरी क्रिस्तांव जावच्याक. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतोनिया. एका मोगान आनी बाबार्थान सदां तरी क्रिस्तांव जावच्याक. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतोनिया. एकवटून शांतीच्या मानपासान संवसाराक आमी वचूंक जाय. पोरोन सगळीं तुज्या मोगान संवसाराक आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्याक. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतोनिया. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्याक. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां